गावडा कुणबी वेळीप या आदिवासी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाचो तिसरो टप्पोय पार पडलो। ह्या विशींचे विधेयक सोमारा राज्यसभेत मंजूर जालें। गोयच्या एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवपाची तरतूद आशिल्लें विधेयक फाटल्या मंगळारा लोकसभेत पास जाल्लें। लोकसभेत मंजूर जाल्या उपरांत सोमारा ते राज्यसभेत चर्चेक आयिल्लें। हे बिल आयले तेन्ना विरोधक बोवाळ करताले। सभापतीन तांकां शांत करून विधेयक पास करून घेवपाचो यत्न केलो, पूण तेका आयकून घेवपाक तयार नाशिल्ले। पूण ह्या बोवाळांतूच भाजपाच्या खासदारांनी भोवमतान हे बिल पास केलें। विधेयकाक राज्यसभेत मंजुरी मेळिल्ल्यान एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाचो मार्ग मेकळो जाला। आता हे विधेयक राष्ट्रपतीच्या मंजुरी खातीर वतले। ह्या विधेयकाक लागून आदिवासी समाज राजकीय दृश्टीन सक्षम जातलो। कर्नाटकांतल्या हुबळी, धारवाड, कुणगोल आणि हेर गांवांची उदकाची ताण भागोवपा खातीर खानापुरांतल्या 4 गांवांतली एकूण 9.27 एकर जमीन ताब्यात घेवपा खातीर कर्नाटकाच्या राज्यपालान थेट अधिसुचोवणी जारी केल्या। म्हादयचें उदक घुंवडावपा खातीर कर्नाटक सरकार जो कनाल बांदतले तो हेच जमनींतल्यान वतलो। म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार जमीन ताब्यात घेवपा खातीर शेतकाऱ्यांनी केल्ल्या विरोधा कडेन कर्नाटक सरकारान पुरायेन दुर्लक्ष केलां। हुबळी, धारवाड, कुंडगोल आणि हेर गांवांची ताण भागोवपा खातीर हो प्रकल्प म्हत्वाचो आशिल्ल्याचें कारण दीत कर्नाटक सरकारान शेतकारांचो विरोध भायर आयलो। ह्या जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेक खानापूर तालुक्यांतल्या 4 गांवांतल्या लोकांनी खर विरोध केल्लो। सरकारी कार्यालयांच्या सामकार धरणे आंदोलनां करपा बरोबरूच रॅली लेगीत काडून आमची जमीन ताब्यात घेवची न्हय म्हणून सरकारा कडेन मागणी केल्ली। पूण आता लोकांचो विरोध फाट्यार मारून घेतिल्ल्या जमीन संपादनाच्या सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर खानापूर तालुक्यांतले लोक कितें भुमिका घेतात ते पळोवचें पडटलें। बाणावले मतदारसंघातल्या सुरावले गावात बनावट मतदारांची नोंदणी जाल्या। सुरावलेच्या जोकीम डायसान हो प्रकार उक्ताडार हाडला। ह्या विशीं ताणें दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्या कडेन कागाळ केल्या। मतदारांची बनावट नोंदणी जावपाक बूथ लेव्हल अधिकारी, उपसरपंच तशेंच पंच वांगडी जापसालदार आशिल्ल्याचो आरोप ॲडव्होकेट राधाराव ग्रेसियस हाणें केला। घर क्रमांक 1B आणि 81BC ह्या 2 घरात वट्ट 100 बनावट मतदार आसात। ही बनावट नावां मतदार वळेरेंतल्यान वगळची अशी मागणी ताणें केल्या। तशेंच मतदार वळेरेंत बनावट नांवांचो आस्पाव केल्ल्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी ताणें केल्ली आसा। रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या घरादारांचे सर्वे करपाक दिवचलचे मामलेदार दत्तप्रसाद तोरसकर आणि हेर अधिकारी सोमारा वन मावळिंगे आयिल्ले। मात सर्वे केल्या उपरांत आमची घरां मोडटले असो भंय लोकां मदीं निर्माण जाल्ल्यान लोक संघटीत जावन रस्त्याचेर देंवले। आक्रमक जाल्ल्या लोकांनी सर्वे करपाक खर विरोध केलो। ह्या वेळार वातावरण बरेंच तापिल्लें। कायदो आनी सुवेवस्थेचे प्रश्न निर्माण जावपाची शक्यता गृहीत धरून पुलीस फौज फाटो थंय तैनात केल्लो। दिवचलचे मामलेदार दत्तप्रसाद तोरसकार हाणें लोकांची समजूत काडपाचो यत्न केलो, मात लोक आयकपाचे मनस्थितीत नाशिल्ले। लोक आपल्या मागणेक दसून आशिल्ले। आक्रमक जाल्ल्या लोकांनी घरादारांचो सर्वे करपाक विरोध करपा फाटले कारण सांगले। ह्या मुद्द्याचेर न्यायालयांत याचिका घालतले अशें सरपंचान स्पश्ट केलां। गोंयांत अल्पसंख्यांक आयोग स्थापन करपाची गरज आसा। केंद्र सरकाराच्या सहकार्यांत सावंत सरकारान आयज मेरेन सदांच लोकांक सरकारी येवजण्यांचो लाव मेळोवन दिल्लो आसा अशें मंत्री माविन गुदिनोन म्हटलें। मजगतीं खंयचेच ॲप हे सरकारी परवानगी आसले बगर गोंयांत सुरू करपाक शकना अशें आमी मार्गदर्शक तत्वांच्या मसुद्यांतूय स्पश्ट केलां। देखून बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ल्या उबर गाडयांचेर कारवाय करतले अशें ह्या वेळार मंत्री माविनान स्पश्ट केलें।
फोंड्या पुलीस स्टेशनाची हॉर्स व्हॅन सध्या पोरणी जाल्ली आसा आनी हीच हॉर्स व्हॅन मार्दोळ आनी कुळे पुलीस स्टेशना खातीर वापरतात. तशेंच पोरणी जाल्ल्यान परतून दुरुस्त करची पडटा. जाल्यार खुबशे फावट एकाच दिसा अपघातात मरण वा नैसर्गिक मरण येवपाच्यो घडणुकी घडटात. त्याच वेळार हॉर्स व्हॅनाची गरज पडटा. मात एकूच हॉर्स व्हॅन आशिल्ल्यान दोनूय कुडी एकूच गाडयेन व्हरपाची पडटा. केन्ना केन्ना फोंड्या नगरपालिकेची हॉर्स व्हॅनाचो उपयोग जाता, पूण एक फावट ही व्हॅनूय उपलब्ध नाशिल्ल्यान वरांची वरां मनशाची कूड त्याच जाग्यार दवरिल्ल्यान थळावे बोवाळ घालपाक लागल्या. तशेंच हॉर्स व्हॅन आनी पुलिसाची बस चलोवपाक एकूच ड्रायव्हर आशिल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाता. देखून सरकारान ह्या प्रकारात लक्ष घालून फोंड्या पुलीस स्टेशनाक आनीक एक हॉर्स व्हॅन दिवची अशी मागणी लोक करीत आसात. अंत्रुजनगर कुर्टी फोंडे ह्या कॉलेना हांगासरच्या कॉलनीत सुण्याच्या हल्ल्यात 11 वर्साचे एक विद्यार्थी जखमी जाले. सध्या ताचेर हॉस्पिटलात उपचार चालू आसात. फाटल्या कांय म्हयन्यांसावन सुण्याच्या हल्ल्यांनी बरीच वाड जाल्ली आसा. देखून थळाव्यांनी हो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी करीत उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हांकां निवेदन दिल्ले. मात सोमारा घडिल्ल्या ह्या घडणुकेक लागून परतून थळाव्यां मदीं भिरांतीचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. अंत्रुजनगर कुर्टी फोंडेच्या कॉलनीत सुण्याच्या हल्ल्यात 11 वर्साचे हे विद्यार्थिनी जखमी जाले. सध्या ताचेर हॉस्पिटलात उपचार चालू आसा. फाटल्या कांय म्हयन्यांसावन सुण्याच्या हल्ल्यांनी बरीच वाड जाल्ली आसा. हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर लोकांनी उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हांकां निवेदन लेगीत दिल्ले. मात सोमारा घडिल्ल्या ह्या घडणुकेक लागून परतून थळाव्यां मदीं भिरांतीचें वातावरण पसरलां. मोपा विमानतळा वयल्या पार्किंग शुल्कात दरवाडीचो टॅक्सीकारांनी विरोध केलो. पार्किंग शुल्काची दरवाड फाटीं घेवची म्हूण टॅक्सीकार धन्यांनी GMR वेवस्थापनाक निवेदन दिलें. पार्किंगेचें शुल्क वाडयिल्ल्यान लुकसाण सोंसचें पडटा. तशेंच फुडाराक खंयचोय निर्णय घेवच्या पयलीं संबंदीत वेवस्थापनान बसका घेवची अशी मागणी टॅक्सीकार धन्यांनी ह्या वेळार केला. आमकां विस्वासात घेवन तांच्या निर्णय घेवचो अशी मागणी ह्या टॅक्सीकारांनी केला. मोपा विमानतळावेल्या पार्किंग शुल्कात दरवाडीचो टॅक्सीकारांनी सध्या विरोध केला. पार्किंग शुल्काची दर वाड फाटीं घेवची म्हणून टॅक्सीकार धन्यांनी मागणी केल्या आनी GMR वेवस्थापनाक निवेदन दिलेलें आसा. पार्किंगेचें शुल्क वाडयिल्ल्यान लुकसाण सोडचें पडटा. तशेंच फुडाराक खंयचोय निर्णय घेवच्या पयलीं आमकां विश्वासात घेवचे, संबंदीत वेवस्थापनान बसका घेवची आमचे बरोबर अशी मागणी टॅक्सीकार धन्यांनी केल्या. बोणबाग बेतोड्या शांताराम गावडेच्या घरा लागसर सोमारा गव्याचो कळप दिश्टी पडलो. ऑक्टोबर 2024 ह्या वर्सा गव्यांनी शांताराम गावडेची घरकान्न मंगला हिचेर हल्लो केल्लो. उपरांत तिका उपचारा वेळार मरण आयिल्लें. देखून पुराय वाठारांत भयाचें वातावरण निर्माण जाल्लें. रान खात्यान ह्या घडणुकेची दखल घेवन सतर्क रावपाचो इशारोय दिल्लो. परतून ह्या वाठारांत गव्यांचो कळप आतां दिश्टी पडला. ताका लागून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारांत परतून लक्ष दिवपाची गरज आसा अशी मागणी लोकांनी केल्या. राजकारण सांबाळटा आसतनाच मयेचे आमदार सध्या गणपती रंगोवपाच्या कामात गुल्ल आसात. चवथ लागीं पाविल्ल्यान आमदार प्रेमेंद्र शेट सध्या आपल्या पारंपारीक चित्रशाळेत वेळ घालयतात. गणपतीच्या मुर्तीक रेखणी करपाक ते फांकेवंत आसात. गणपतीक रेखणी करप ही आमदार प्रेमेंद्र शेट हांची खासियत जावन आसा. गणपती करपाक फामिली ताका मजत करता अशें ह्या वेळार आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें सांगलें.
सध्या संसदेचे पावसाळी अधिवेशन चालू असा आणि संसदेच्या भायर विरोधी पक्ष सारखे सरकाराक SIRच्या प्रश्नाचेर कॉर्नर करीत असतात। आता विरोधकांनी SIR ह्या प्रश्नाचेर कारवाय करपाची मागणी लेगीत केल्या आणि मतां चोरपाचो हो आरोप असो तांच्यांनी SIRच्या मुद्द्या वयल्यान विरोधी पक्षान सरकाराचेर केलेलो आसा। आयज पुराय विरोधी पक्ष ह्या विशयाचेर एकठांय उबे रावले। विरोधी पक्ष फुडारी आणि काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि सगळे विरोधी फुडारी संसदेच्या भायर जमले आणि हातात तांच्यांनी बोर्ड घेतलो आणि ह्या SIRचेर निषेध दर्शयलो। सरकाराचेर बरोच तांच्यांनी हल्लाबोल केला। SIRच्या विरोधक आयज ह्या विशयाचेर ठाम रावले, तांच्यांनी मोर्चा काडलो आणि वेंचणूक आयोगाक वेडो घालतले अशें तांच्यांनी सांगलें। IIT मद्रासात दिल्ल्या संबोधनाच्या वेळार लष्करी कर्मचारी चीफ ऑफ द आर्मी जनरल उपेंद्र द्विवेदीन एक गुप्त संदेशाक भारताक एक सूचना दिली की फुडल्या झुजाची भारत तयारी करत आसा, कित्याक की हे झूज केन्नाय जावपाक शकता असो एक तांच्यांनी संदेश भारतवासियांक दिला। एक सतर्कतेचो इशारो तांच्यांनी दिलेलो आसा। भारत सध्या युद्धा खातीर तयार आसा। IIT मद्रास हांगासर संबोधन करता आसतना लष्करी कर्मचारी चीफ ऑफ द आर्मी जनरल उपेंद्र द्विवेदीन भारताक सतर्कतेचो इशारो दिलो। भारत सध्या झुजाची तयारी करता अशें ताणें म्हटलें, कारण की युद्ध केन्नाय जावपाक शकता, ताका लागून भारत सध्या तयार आसा अशें तांच्यांनी गूढ संकेत दिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें खासदारां खातीर नव्यान बांदिल्ल्या 184 टायप 7 बहुमजली फ्लॅटांचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन लोकांक संबोधीत केलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन हांणी बाबा खरक सिंह मार्गाचेर खासदारांक नव्यान बांदिल्ले 184 टायप 7 बहुमाळेच्या फ्लॅटांचें उक्तावण केलें आणि त्याच बरोबर हे उक्तावण करता आसतना सिंदुराचें एक झाड लेगीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन त्या वेळार भायर लायले। तशेंच ह्या इमारतीची जी बांदकाम केलेलें आसा ते बांदकाम करपी श्रमजीवी हांचे कडेन लेगीत संवाद साधलो। खासदारां खातीर नव्यान बांदिल्ल्या ह्या इमारतींचे उक्तावण, तांकां फ्लॅट दिवपाचें हें उक्तावण पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन केलें। विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधीक सुधांशु त्रिवेदीन थेट प्रश्न केल्यात। वेंचणूक आयोगाचेर केल्ल्या आरोपांचेर भाजप फुडारी सुधांशु त्रिवेदी उलयतालो। राहुल गांधीन जे वेंचणूक आयोगाचेर आरोप केला तातूंत कांयूच तथ्य ना अशें सुधांशु त्रिवेदी भाजप फुडाऱ्याचें म्हणणें आसा। ते म्हणटात की विरोधी पक्ष भारतवासियांची दिशाभूल करपा खातीर नाका ते आरोप करीत आसा। तांणी जो वेंचणूक आयोगाचेर जो आरोप केलेलो आसा, एक पत्रकार परिशद घेवन राहुल गांधीन जे कितें आरोप केले आनी तेचेर सदां देशभर चर्चा जायत आसा। वेगवेगळे मुद्दे राहुल गांधीच्या ह्या टिप्पणीचेर उप्राशीत आसा आनी सध्या देशभर चर्चा जायत आसा, ताचेर सुधांशु त्रिवेदीन आपले उलोवप केले। इंडियन फिल्म महोत्सवात दिल्लीची मुखेलमंत्री रेखा गुप्तान उलयता आसतना तिणें म्हटलें की लोकांनी 3 वरां तरी बसून सिनेमा हो पळप गरजेचो आसा। आपल्या वेळार आपूण जायते VCR हाडून आमी कॅसेटींचेर पिक्चरां पळयताले अशें उलयता आसतना आपलो खुलासो तिणें केलो। आपल्या ल्हानपणी आपणी खूब पिक्चरां पळयलीं। पिक्चराच्या माध्यमांतल्यान एक समाजा बद्दल आपल्याक म्हायती मेळटा, समाजा बद्दल आपणें कितें करूंक जाय हाची आपल्याक सीख घेवपाक पिक्चरांतल्यान मेळटा आनी समाजा प्रती आपणें कशें वावुरपाक जाय असो एक संदेश लेगीत सिनेमा दिता। ताका लागून भारतीय सिनेमा पळोवप खूब गरजेचें आसा अशें उलोवप दिल्लीची मुखेलमंत्री रेखा गुप्तान ह्या इंडियन फिल्म महोत्सवाच्या वेळार केलें।
बिहारात वेंचणूक वळेरेची खाशेली सघन पुनरावृत्ती म्हटल्यार SIR हाका लागून विरोधी वांगड्यांनी बोवाळ निर्माण केल्ल्यान दनपारां 2 मेरेन राज्य विधानसभेचे कामकाज स्थगीत करचे पडले. मतदार यादी पुनर्विलोकन प्रक्रियेत अनियमितताय आणि बदल जाल्ल्याचो आरोप करून विरोधी पक्षान ह्या विशयाचेर सविस्तर चर्चा करपाची मागणी केल्ली. तांच्यांनी बोवाळ घालपाक लागलेल्या कारणात संसदेचे कामकाज जे आसा ते 2 मेरेन तहकूब करचे पडले. बिहारात वेंचणूक वळेरेची खाशेली सघन पुनरावृत्ती म्हटल्यार SIR हाका लागून सध्या विरोधी पक्ष आक्रमक भूमिका घेत आसा. तांच्यांनी संसदेच्या भायर सुद्दां निदर्शनां केली. तांच्यांनी बोवाळ केल्ल्यान संसदेचे कामकाज दनपारां 2 मेरेन स्थगीत करचे पडले. उत्तर प्रदेशाच्या विधानसभेत उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथान समाजवादी पार्टीचेर हल्लाबोल केलो. तांचेर टिका केली. तांच्यांनी म्हटलें की समाजवादी पार्टी आणि लोकशाय हे न्हंयचे 2 वेगवेगळे तोंक आसा. म्हटल्यार एका न्हंयची 2 पलतड आसा अशी टिका तांच्यांनी समाजवादी पार्टीचेर केली. तांकां लोकशायेचेर उलयता आसतना आपलें भान दवरप गरजेचें आसा. लोकशायेचें तांकां कांयच पडून गेल्लेलें ना. लोकशायेचेर जे व्हडले व्हडले ते टिप्पणी करता उलोवप करता ताचेर तांच्यांनी मातशी समजिकाय बाळगची आनी उलोवचें अशें तांच्यांनी उलोवप केलें. हे लोक आतां केन्ना सावन लोकशायेचेर विश्वास दवरपाक लागले अशें म्हणीत तांच्यांनी समाजवादी पार्टीचेर टिका केली आनी हल्लाबोल केलो. परिपंचल पर्वतरांगेच्या वयल्या वाठारांनी सतत पावस पडपाक लागून न्हंयचे आनी व्हाळांचे उदकाच्या पातळेंत खूब वाड जाल्ली आसा. राजौरा जम्मू काश्मीराची ही सध्या तुमी चित्रां पळयतात. हांगासर जोरदार मुसळधार पावसाक लागून हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाल्ली आसा. दहरली न्हंयत उदकाचो हो प्रवाह अचकीत वाडलो जम्मू काश्मीराक. सकाळ सावन न्हंय देगेर रावपी लोक जे आसा ते सादूर जाल्ले आसात. हांगासर न्हंयची पातळी खूब वाडिल्ली आसा आनी खबरदारी म्हणून थळाव्या प्रशासनान न्हंयच्या देगेचेर वचपाक बंदी घातली आनी लोकांनी जतनाय घेवपाचें आवाहन केलेलें आसा. पावस पडल्या उपरांत दोंगरांतल्यान देंवपी हें उदक सामकें जमनीच्या वाटेन एका लुटा प्रमाणे जोरदार लुटान व्हांवपाक लागला. ताका लागून न्हंयच्या देगांचेर जे लोक रावतात तांकां सतर्कतेचो इशारो सध्या जम्मू काश्मीराक दिल्लेलो आसा. उत्तराखंडाची राजधानी देहरादूनात व्हडा प्रमाणात पावस पडपाक लागला आनी ताका लागून लोकांक उश्णतायेंतल्यान मातशी थंडी आनी सुटका मेळिल्ली आसा. व्हड पावसाक लागून तापमान उणें जाल्लेलें आसा. पावस चालू आसलो तरी लोक म्हत्वाच्या कामा खातीर घरांतल्यान भायर सरतना सध्या देहरादून हांगासर दिश्टी पडटा. हवामानांतल्या ह्या थंडसाणीन लोकांक सुशेग मेळ्ळा. उत्तर भारतात सध्या जायत्या वाठारांनी पावस पडपाची घटना घडत आसा. जोरदार पावसान सध्या उत्तर भारतात हाजेरी लायला अशें म्हणपाक हरकत ना. मात्र जम्मू काश्मीराक तुमी पळयलें व्हडा प्रमाणांत नदींक पूर आयिल्लो आसा आनी उत्तराखंडाची राजधानी देहरादूनात व्हडा प्रमाणांत पावसाक लागून लोकांक उश्णतायेंतल्यान मातशी थंडाय मेळिल्ली आसा. सध्या शरयू नदीची उदकाची पातळी धोक्याच्या रेषेच्या वयर पाविल्ल्यान खबरदारी म्हणून थळाव्या प्रशासनान सकयल्ल्या भागांनी जे लोक रावतात तांकां सादूर आनी सतर्क रावपाचो सल्लो दिलेलो आसा. आपत्ती वेवस्थापन पंगड सध्या तैनात केलेले आसा आनी मजत आनी बचाव कार्या खातीर बोटींची लेगीत वेवस्था थंय सुरू आसा. हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण फाटल्या 24 वरांत उत्तराखंड आनी उत्तर प्रदेशांतल्या जायत्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाक लागिल्ल्यान शरयू न्हंयच्या उदकाची पातळी नेटान वाडला. तशेंच अयोध्या जिल्ल्यांतल्या उदकाच्या पातळीचेर केंद्रीय उदका आयोगाची सतत नदर तेंचेर दवरप चालू आसा आनी फुडल्या दिसांनी उदकाची पातळी उणी जावपाची शक्यता आसा. पूण संभाव्य धोको पळोवन नागरिकांक सावधान मोडात रावपाचें आव्हान जें आसा तें प्रशासनान सध्या दिलेलें आसा.
उत्तर प्रदेशाच्या अयोध्येच्या सलेमपूर वाठारात हुंवाराची परिस्थिती सध्या गंभीर जायत आसा। वेगवेगळ्या वाठारांनी उदक साचिल्लें आसा, ताका लागून सध्या थंय बोटींचो आसरो घेवचो पडटा। तशेंच गोरवांक आनी जायत्या जनावरांक तांच्यांनी दोंगराळ भागांनी हालयल्ले आसा आनी त्याच बरोबर ह्या जनावरां खातीर ते जेवण किंवा चारो व्हरपाचो बंदोबस्त करतना सध्या थंय दिश्टी पडटा। ह्या गोरवांक खातीर तांकां गोरवांक पावसा पासून ह्या उदका पासून जी आतां बाड आयिल्ली आसा अयोध्या हांगासर, ताका लागून जनावरांक तांच्यांनी ह्या दोंगराळ भागाचेर दवरिल्लो आसा आनी सकयल्ल्या भागात उदक खूब प्रमाणांत भरला। ताका लागून ते आतां जनावरांक चारो व्हरपाचें थंय झुजापोवण्याचेर काम चालू आसा, कारण ती शेतां भाटां किंवा तांची जी कामां आसा तांकां लागून तो गोरवां तांकां पोसची पडटा आनी ह्या गोरवांचेर तांची उपजिविका चलता। ताका लागून तांची जतनाय म्हणून हें सगळें चालू आसा। कुडचडे केपें आनी सांग्या वाठारांतल्या रस्त्यांची सामकी चाळण जाल्ली सध्या दिश्टी पडटा पावसाक लागून। यो वच करप्यांक सामके त्रास सोंसचे पडटा। ह्या फोंडकुलांनी पावसाचें उदक तुंबून उरता आनी ताका लागून फोंडकुलांचो अंदाज येना। ताका लागून केन्नाय खंयचो अपघात जावपाक शकता। ताका लागून आपान बरी खर टिका तांचेर केलेली आसा। सांगे केप्यां ह्या वाठारांत सध्या रस्त्यांची हालत सामकी बेकार जालेली आसा। ह्या फोंडकुलांनी उदक भरता आनी ह्या फोंडकुलांनी भरिल्ल्या उदकाक लागून उदकाचो अंदाज येना आनी ताका लागून केन्नाय अपघात घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना, म्हणून तांकां तांचेर आपान बरीच टिका केल्या। नुस्तेमारी हंगाम सध्या सुरू जाता थंय आसा, पूण कुडबॉन जेटीचेर सेगीत दुसऱ्या वर्सा कॉलेराचें दुयेंस पातळिल्लें आसा। फाटल्या वर्सा लेगीत कुडबॉन जेटीचेर 250 कामगारांक कॉलेराची लागण जाल्ली आनी त्याच बरोबर 5 कामगारांक कुडबॉन जेटीचेर कॉलेराच्या दुयेंसाक लागून मरण आयिल्लें। तेचे बरोबर प्रशासन सतर्क जाल्लें आनी योग्य ती काळजी थंय झुजा पावण्याचेर चालू आशिल्ली। अंदू लेगीत हळू हे कामगार जे आसा कुडबॉन जेटीचेर काम करपी ते परते येवपाक लागिल्ले आसा, पूण परतून एकदां कॉलेराची लागण जाल्ल्यान आतां परतून एकदां प्रशासन सतर्क जालेलें आसा। कुडबॉन जेटीचेर कित्याक परत हांचो धोको उप्रासता हाचेर सध्या निगराणी दवरपाची गरज आसा आनी हाचेर उपाय येवजण करपाची, त्याच बरोबर पूर्व नियोजन करपाची गरज आसा, कारण की हांगासर खुबशे कामगार भायल्या राज्यांतल्यान येतात आनी ही कॉलेराची लागवण कित्या खातीर जाता, कारण की थंय खूब हळशिकावणें उदक लेगीत थंय साचिल्लें आसता। ताका लागूनय थंय गंभीर स्थिती उप्रासपाक शकता। सध्या चवथीचे दीस सामके लागीं पावत आसा। चवथ सामकी तेंकिल्ली आसा। एक फक्त 15 दीस म्हटल्यार हरकत ना गणपती बाप्पाचें आगमन जावपाक। आतां काय थोडेच दीस उरिल्ले आसतना सध्या ह्या वेगवेगळ्या चित्रशाळेंनी मुर्तीकार जे आसा ते गणपतींक कलर करपाचें काम सध्या तांच्यांनी चालू केलेलें आसा। वेगवेगळ्या वाठारांतल्या चित्रशाळांनी गणपतीच्यो मुर्त्यो आतां तयार करप, तशेंच मुर्त्यांचें रंगकाम झुजा पावण्याचेर चालू आसा। हे जे दृश्य पळयता ते भाजारवाडा सांगे वाठारांतल्या चित्रशाळेंतले। हांगासर गणपतीच्यो मुर्त्यो करपाक आतां वेग लायला। ह्या वाठारांतलो मुर्तीकार गुरुनाथ वैकुंठ गोवेकर हो फाटली कितलींशींच वर्सां जालीं आपल्या चित्रशाळेंत गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार करता। निश्चित केल्ले वेळेत दुरुस्ती काम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान आमठाणे धरण अजूनय सुकेंच आसा। मजगतीं सध्या आमठाणे धरणाचें दुरुस्ती काम झुजा पावण्यार चालू आसा, मात तें काम पुराय जावपाक आनी किमान 10 ते 15 दीस लागपाची शक्यताय आसा अशी म्हायती सध्या मेळिल्ली आसा। सध्या आमठाणे धरण जें आसा तें पावस अर्दो जावन गेलो तरी तें सुकेंच आसा, कारण की तेचें काम चालू आसा।